बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सोमये जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमची सवय आसूं मोगाल भाव भयणीनो, आयज जावन आसा प्राचीन कालाचो दुसरो आयतार. हो प्राचीन काल बापाची दयालाय, काकूट, मोग आनी बोगसोणे चाकून आमच्या जिविताचें रुपांतर करून बापाची मोहिमा भोगपाचो काल. ह्या खातीर आयच्या सेवा धर्माचो विशय ह्या उतरांनी विणलोलो आसा. ताची मोहिमा तांणी भोगली. तेच पोरी 1622 वर्सा मार्चाचे 12 तेन्नाच्या पाप साहेबान भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराक सांत म्हूण परगट केलो. ते घडणेक काल 400 वर्सां भोरलीं. भाग्यवंत फ्रांसीस सावेरान संवसारी वोटपण सोडून जेजूक मोहिमा दिवंक आपलो जीव कोरचिलो. तशेंच आयज आमचे इगोर्जेन आमी सांतोस पासोस समोर रोमतांव. सांतोस पासोस म्हळ्यार पवित्र पावलां जी जेजून आपल्या खांदार खुरीस घेवन कालवार दोंगरार चडटाना मारली. आमी आमच्या जिविताची वाट तांगतना जेजूच्या पावलांनी आमची पावलां घालून चलोवंक बापाक मानता तसलें जिवीत जियोंक आमच्या जिविताचें रुपांतर करून बापाची मोहिमा भोगूंक पावंक म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान बापाची कृपा मागुया. आनी मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजूचो खांदार खुरीस आमच्या दोळ्या मुखार दवरून हे मिसाचे बलिदानांत आमी सुरवात दितना ताचे मोहिमेंत भितर सरूंक सगळ्या कश्टांक फुडो करूंक आमच्या जिविताचें रुपांतर करचें ही आशा आमी सांबाळटना जायते फावटी आमी चुकले आनीक आमी पातकान पडले. देखून ह्या कुर्सासून आमी पयस गेले म्हूण गुन्यांवकारी म्हूण वळखून आमचे पातक रोडून देवा लागीं बोगसुनी मागली. सोम्या जेजू, आमचे पवित्र स्नाना दिसा आमी दर एकल्यान दिल्ल्या आनी केल्ल्या बासावण्यांक विस्वासी रावंक नात. आमच्या बासावण्या प्रमाणे चलूंक आनी जिवंक आमी चुकल्यांक आमकां बोगस बापा. सोम्या काकलुतकर. सोम्या काकलुतकर. जेजू क्रिस्ता जेजू, देवाची भुरगीं कशीं तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक बदलूंक संवसाराच्या बंधनाने प्रमाणे जिवंक आमच्या जिविताचे आमी नवसणी केल्या आमकां बोगस बापा. क्रिस्ता काकलुतकर. सोम्या जेजू, म्हज्या जिविताचे रुपांतर करूंक तुवें म्हाका जायते सेवक दिल्यात. जायते फावटी ते सेवक हांवें वगडायल्यात आनी जिविताचे नवसणी करूंक फावत ते प्रतीन करूंक नात. आमकां बोगस बापा. सोम्या काकलुतकर.
सूर पुदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थया आमच्यो गरजो आमची मागणी हो पिराजीत कोरेजमाचो काळ आमची दडवण आमचे हुस्के कोती सगले देवांत ओपून दिवं. सासनाच्या देवा तुज्या प्रितीवंत पुताक आयकूंक तुवें आमकां फरमायलां तर तुज्या उतरान आमकां पोस आनी आमची ओतोस्कन्नां नितळ करून तुज्या मुखामळाचो पुरजोड भोगूंक आम्हा समेस्तांक पावय म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान जो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासपूर चलयता सासनाच्या सासनांक. विस्वाशी अब्राहमा कडेन देव एक करार करता. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान अब्राहमाक भायर व्हेलो आनी म्हणलें, वयर स्वर्गाक दोळे मार आनी तुजे लागीं घोडटा जाल्यार ती सगळीं नखेत्रां मेज. त्या फुडें उलोवन म्हणलें, हेच पोरी तुजी सोसोत जातली. अब्राहमान सर्वेस्पराचे सोत मानले आनी देखून सर्वेस्परान ताका प्रमाणीक केलो. ताणें म्हणलें, ह्या देशाचो दायजी कोत तुका करूंक कालदेयांतल्या उर नोकरांतलो तुका भायर काडलो तो सर्वेस्पर हांवूच. अब्राहमान पोतिपाल केलो, म्हज्या सर्वेस्परा देवा, हें म्हजें दायज जातलें म्हूण कशें म्हाका कळटलें? सर्वेस्परान ताका सांगलें, 3 वर्सांचें एक चितोल, 3 वर्सांची एक बोकडी, 3 वर्सांचो एक मेंढरो, एक कवडो आनी एक भुरगो पारवो तूं म्हाका हाडून दी. हें सगलें ताणें ताका हाडलें आनी अर्दान अर्द करून तांकां कातरलीं आनी दोनूय अर्दां एकामेकाच्या फुड्यांत दवरलीं. पूण सुकण्यांची मात अर्दां केली नात. तेन्ना अंतरावेलीं सुकणीं त्या मेलोल्या जानवरांचें मांस खावंक आयलीं, पूण अब्राहमान तांकां धांवडायलीं. आतां दीस दारीर पडटा पडटा अब्राहमाक बरीच झेम पडली आनी रात माथ्यार पावली देखून तो भारी आकांतलो. इतल्यान सुर्या पडलो आनी बरोच कालोख जालो आनी एक दोनवटे आकटें दिश्टी पडलें आनी त्या जिवी मारलोल्या जानवरांच्या दोनूय अर्दां मदल्यान उजो गेलो. त्या दिसा सर्वेस्परान अब्राहमा कडेन एक करार केलो म्हणून हो देश इजिप्ताचे नदी मेरेन थांव ते युफ्राताचे हे व्हडले नदी पर्यंत तुजे सोस्तेक हांव दिता. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हाजो तारो. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कापना. जबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो थारो.
सर्वेस्परा तुका उलो मारता, म्हाका आयक, म्हजी दया कर, म्हाका जाप दी. तुजे विशीं म्हजें कालीज म्हाका सांगता, ताचे मुखामोल सोदीत राव. जबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. तुजेच मुखामोल सोदीत आसा सर्वेस्परा, तुजेच मुखामोल लिपोव नाका. तुज्या चाकराक रागान पोरो घालूं नाका. तुजे शिवाय म्हज्या आदाराक कोण ना. जबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, ती राव, काळीज गोट दवर. जबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. भाग्योत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचो. भावा भयणीनो, आमचो खाशा देश स्वर्गार आसा आनी स्वर्गार थानूच एक सोडवणदार येतलो म्हूण आमी आशेन रावता. सोमी जेजू क्रिस्त तो आपल्या पडजळीत कुडीच्या उजवाडान हे आमचे हलके कुडीचे रुपांतर करतलो. सगल्यो वस्तू आपणाच्या आदीन करूंक शकता तेच पदवेन हें रुपांतर तो करतलो. म्हणटच म्हज्या भाव भयणीनो आनी प्रितीवंत इश्टानो, सोम्या सवे थीर रावात. तुमचो मोग म्हाका आसा आनी तुमकांच हांव अंतरेकतां, कित्याक तुमी म्हजो संतोश आनी मोहिमेचो मुकूट. देवाचे उतोरे. उद्गाराक विरावया. लोकलोकीत कुपांतलो बापाचो तालो आयकून आयलो, हो म्हजो पूत खेरीत अपूरबायेचो, ताजे तुमी आयकात. सुर्वेस्पूर तुमची सगळी आसूं. लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपल्या कुश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 8 दीस जाल्या उपरांत जेजू पेद्रूक, जुआंवाक आनी जाकोबाक आपणा बरोबर घेवन मागणी करचे खातीर एका दोंगरार गेलो. मागणी करता आसतना ताच्या मुखामळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोण जगलावण्या सारकी लोकलोकीत धवी फूल जाली. उचितूच दोग दादले ताजे लागीं उलयताले ते थंय हाजीर जाले. ते म्हणल्यार मोइसेस आनीक एलिजा. ते मोहिमेन भोल्लोले दिश्टी पडले आनी जेजून जेरुजाल्या भोगचे आसले त्या मरणा विशीं गजाल करताले. पेद्रू आनीक ताचे सांगाती जेमेन जोड जाल्ले, पूण ते जागेच रावले आनीक ताची मोहिमा तांणी भोगली आनी ताचे बरोबर उबे आसलेल्या त्या दोगांयकूय देखले. हे जेजू सरशिल्ले कुडसुरून वेताले तेन्ना पेद्रून ताका म्हणे, गुरुजी, आमी हांगासरूच रावल्यार बरें. म्हणटच 3 तोंबू उबारुया, एक तुका, एक मोइसेसाक आनीक एक एलिजाक. आपूण कितें म्हणटा तें तोच नकळो आसलो अशें तो उलयता थंयच आसतना वयर तान देंवून एका कुपान तांचेर सावळी घाली आनी त्या कुपांत रिक्तोच शीस भियेले आनी कुपांतलो असो एक ताळो आयकूंक आयलो, हो म्हजो पूत, हांवें विचून काडलेलो, ताचें आयकात. आनी हो ताळो घासतोच
जेजू एकवडो तांकां दिश्टी पडलो. ह्या सोकटा विशीं शीस ओगेच रावली आनी आपणें कितें देखलां तें तांणी त्या दिसांनी कोणाकूच सांगलें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या बाबा भयणींनो, जेजूचो कानार कुरीस आमच्या दोळ्या मुखार धरून आनी ह्या कोश्टांत आमचो सुरवंडार भितर सरता हें चिंतून ल्हानसो नियाळ ह्या कोश्टांचेर आमी करूंक घेता. अशीच एक धाकटीशी खबर. दोग इश्ट एका भायल्या देशांत वावर करताले. दोगांचेय बापूय हुस्कोत जाल्ले, मरणाचे तडीर पावले. दोगांच्याय बापायन पुतांक आपयले, बाबा आतां तुमी काम सोडून येयात, आमचे लागीं जायती प्रॉपर्टी आसा, ताजो सांबाळ करूंक, तेजें सगळें पेपर वर्क करूंक, कितें कात ताऱ्यार घालूंक तुमी काम सोडून येवचें. ते वावर करताले. तांचो जॉबांत तांचो पेमेंट सुमार 3 ते 4 लाख. एकल्यान म्हणलें, इतलो सगोट पेमेंट सोडून डॅडीचें आयकून हांव लोलो कसो ताचेशी वचूं. दुसऱ्यान म्हणलें, हांव डॅडीचें आयकून वेतलो आनी गेलो. थोडीं वर्सां डॅडीचें फाटीर काडचें पडलें, त्रास पडले, कोश्ट पडले. आनीक जी प्रॉपर्टी ताच्या डॅडीन दवरलेली ताचो जायतो ताका इन्कम कसो जालो, सुमार 30-35 करोड. ताणें सपनांक पासून चिंतूंक ना इतलो दुडू दोनी देव आपल्या बापाय वरवीं आपणाक फावो करतलो म्हणून. सुरक्षीत जिवीत जिवंक, आपल्या भुरग्यां बाळांचो शिकोवप, तांचो फुडार करूंक, आपली कापस्ताद समाजांत आनी समाजा जियेतल्या सवें, ल्हानां दुबळ्या सवें आपूण उपयोगाचो आदाराचो जावंच जातलो म्हूण हें देवान फावो केलें म्हूण तो देवाक दिनवासता. मोगाळ बाबा भयणांनो, ह्या दुसऱ्याची गोत आपलो जॉब सोडून बापायचें आयकून एका कोश्टान भितर सरपाचें, मागीर जॉब मेळचो ना, हो पेमेंट आपणाक चुकतलो, डॅडीचें सगलें हांवें काडूंक पडटलें. हे सगळे कोश्ट, हे कोश्टां मजगती तो कोश्टांक फुडो करूंक परतो आपल्या बापायची येता. आयच्या शुभ वर्तमानांत अशेंच कितें आमी पळयता. हें जर तर संवसारी नदरेन, देवीक नदरेन आत्वे भाशेन असलीच कशी गोत. जेजू ह्या परजोळान भरलेलो काशा शीस भोगतात आनी पळयतात आनी जेजूच हो परजोळ म्हूण स्पर्श करता. हे मोहिमेंत हो सुरवंडार आसतना सगलो संतोश आनंद ताच्या जिवितांत तो भोगतना ताचो बापूय म्हणटा, ही मोहिमा सोड, हें रुपांतर सोड आनीक वच, एका दोंगरार वच, एका कुर्सार वच, थंयसर कश्ट भोगूंक वच. आनी हो क्रिस्त त्या कुर्सार आपलें जिवीत दिवंक भायर सरता, सगलें सोडून. मोहिमा, पदवी, रुपांतर, नेट सगलें सोडून भायर सरता एका कुर्साची. त्या दुसऱ्या इश्टा भाशेन सगलें सोडटा. एका कोश्टांत भितर सरूंक ही जेजूची कशी जाली, बापाची कशी, ती म्हजी कशी. आनी ह्या जेजूक मेळ्ळें कितें? ह्या कुर्सांत ताणें आपणायलें कितें? वो कुरीस आपल्या कानार घेवन ताचो दर्जो पावलो खंय? आयचे पयलें वाचप आमच्या दोळ्या मुखार दवरलें जाल्यार, कावनंट हें उतर आमी घेतलें जाल्यार, आदल्या काळार हें कावनंट समाजांतलें उतर, पवित्र पुस्तकांतलें न्हय, तें मागीर पवित्र पुस्तकांत ताची भरती जाली. आनी समाजाचें उतर म्हणटकच समाजान ह्या उतराचो अर्थ असो आसलो.
इन्फिरियर आसता आनी सुपिरियर. इन्फिरियर आसता ही इज टू अंडरटेक टू फुलफील द ऑब्लिगेशन प्रॉमिस्ड टू द सिनियर or superior. धाकटो मनीस व्हडल्याक सांगतालो हांव जबाबदारी घेता, हें हांव तुजे पासत साकार करतलो वा शांती पावयतलो, आनी ताका कावनंट म्हणटाले. धाकटो व्हडल्याक सांगून आपणाचेर जबाबदारी घेतालो. जेन्ना हे पवित्र पुस्तकान हे उतर भितर सरले ताजी समजणी परती जाली. व्हडलो मनीस म्हणटा धाकट्याक सांगता आय विल अंडरटेक, आय विल ऑब्लायज टू फुलफील द ऑब्लिगेशन. हांव रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हज्या भुजार घेता. सुपिरियर इन्फिरियर आसा ताका सांगता. आनी कितें देव आमचें सगळें करता. आमी ती इन्फिरियर, आमी ती ल्हान, आमी ती चाकरां, आमी ती गरीब, आनी तो आमचो सुपिरियर, तो आमचो वडील. आनी हो वडील म्हणटा हांव तुमचे सगळें एक करार करता, एक कावनंट करता, आनी हांव जबाबदारी म्हज्या भुजाचेर घेता, आनी ती जबाबदारी हांव शांती पावयतलो. आनी जे देव बासायता ते एका कुर्सान घडून येता. आपल्या पुताक संवसारा पासत तो ओपून दिता. ताच्या कानार एक कुरीस हांव पाळटलो बापाची कशी संवसाराची सुरवणी पासत. वो कुरीस इन्फिरियर म्हणटकच आमी घेवंक जाय आसलो. कायद्यान, नितीन, उतराचे समजणीन पासून वो कुरीस देव आपणाचेर घेता. आमचो भार आपणाचेर घेवन आमकां सुटका, स्वतंत्रताय फावो करता. दुसरें एक चिंतप ह्या पयल्या वाचपांतलें अब्राहमा सभेक तो विस्वासी रावलो, तो भावार्थी जालो, तो भावार्थाचो बापूय. हे सगळें बरेपण पळयून देव ताका 3 वस्तू वाचयता. पयले सुवातेर तूं जाय त्या भुरग्याचो बापूय जातो, मेजूंक जायना ते भशेन देव बासायता. आनी खरेंच तो आमा सोमेस्तांचो बापूय व्हरतो. दुसरे सुवातेर ताका लँड बासायता, स्वात बासायता. जशें बापायन म्हणलेलें ये पुता यो, ही सगली म्हजी प्रॉपर्टी, ताचो सगलो सांबाळ कर. देव अब्राहमाक लँड बासायता, स्वात बासायता. आनी तिसरे सुवातेर देव अब्राहमाक सुरक्षा बासायता, प्रोटेक्शन. हांव तुजो सांबाळ करतलो, तुजेर कोण आड वेचो ना आनी तुजें सत्यानास जावचें ना. हे 3 वस्तू अब्राहमाक देव बासायता. आपल्या पुताक कितें बासायता देव? जे पुतान मोहिमा, रुपांतरलें जिवीत हें सगलें सोडून बापाचें आयकून एका कुर्साशी गेला. हे जेजू कितें बासायता? काजारी जिवीत, भुरगे बाळाचें पळयपाचें, भुरग्या बाळांचो बापूय जावपाचें, आपली सोसूत वाडोवपाचें, चडोवपाचें. ताचे पुर्वज पळयले जाल्यार अब्राहम, दावीद बादशाह कितलीं जनरेशनां दाखोवन 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 अखेर जुजेशी पावून तो दाविदाचो पूत म्हणून जेजू जल्मला. आनी दॅट इज द एंड. ताचे फाटल्यान ताची सोसूत वाडची अशें कांयच ना. तो लग्न जावचो, ताका भुरगीं जावचीं, कांयच बासावंक ना. तूं भुरग्या बाळांचो बापूय जावचो म्हूण जेजू देवा बापान बासावंक ना. ताका स्वात बासावंक ना. कित्याक जेजू म्हणून गेलो. वाऱ्या वेल्या सुकण्याक एक गोडेर आसा, कोल्याक एक दोली आसा विसो घेवन. मनशाच्या पुसाक मात कांयच ना. दुसरें उतर वापरतलो जाल्यार देवाच्या पुताक मात कांयच सुवात ना. इल्लो विसो घेतलो म्हणल्यार, आड पडटलो म्हणल्यार एक गोडेर ना आनी एक गोल ना. अब्राहमाक देवान सुरक्षा बासायल्ली, जेजूक सुरक्षाय ना. एक कुरीस लोजेची गुणां, ज्या कुर्सार जेजूक विंगडो खेळायलो, सगळी लॉस ताका केली.
आमकां न्हेसूंक पांगरूंक इल्लें लुगट तरी आसा. देवाच्या पुताक एक कुडको पासून ना जालो. लोजेचें मरण एका कुर्सार ताका मरचें पडलें. कांयच सुरक्षा ना, प्रोटेक्शन ना, कांयच ना. आनी तो म्हणटालो म्हजें राज ह्या संवसारांतल्यानूय, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव लोलो पिसो कसो तुमच्या हातान पडना जावंक म्हजे सोल्जर्स झुजतले आसले आनी जैत मिळयतले आसले. देखून ह्या देवाक कांयच सुरक्षा मेळ्ळी ना एका कुर्सार. देखून जे बरेपण आब्राहामाक बासायल्लें, जे बरेपण आब्राहामाक देवान दिता म्हूण सांगलें आनी दिल्लें, तातूंतलें कुस्कूट पासून ह्या देवान आपल्या पुताक दिलें ना. कोश्टानूच उडून गेलो. तो इश्ट एकलो दुसरो इश्ट आपल्या बापायचें आयकून कोश्टान भितर सरलो. सगळें बापायचें ताणें काडलां. बेडार काडपाचें, ताजे वखदाचें, ताजे निमाणी वर्सां, ताच्या बरोबर वेळ सारपाचें, आपले सगळी एन्जॉयमेंट, आपलो फन, आपले रिलॅक्सेशन सगळें दामून दवरपाचें आनी बापायची सेवा चाकरी करपाची. सगळ्या कश्टान भितर सरलो. इनाम आखिरतेक ताका मेळटलो. तो करोडपती जाता. जेजूचो इनाम जाका कांयच मेळूंक ना, आखिरतेक ताका मेळटलो. तो सगळ्यांचो बापूय जाता. म्हजो सोमी जाता, म्हजी आवय जाता, म्हजो दोनी देव जाता आनी सगळीं ताका दिमी मोडटात. पुनर्जिवंत कोण तो भितर सरलो फुडें. तो आख्ख्या संवसाराचो पदवेदार, पदवी चलोवपी राजा जाता. आख्खो संवसार ताच्या पांयां तोडा येता. सगळी सुवात ताजीच वडतता. ताका सगळें प्रोटेक्शन, सगळी सेक्युरिटी सासणाच्या सासणां. सोरता तसली न्हय, सासणाच्या सासणां. ह्या पासून पुताचे 1 करोड कबार जातले. पूण जेजूची स्वात, जेजूची पदवी, जेजूची सुरक्षा, जेजू एक बापूय कसो आमा समेस्ताचो हें मात केन्नाच खबर जावचें ना. हे सासणाचे जेजू देव बसायता तें आनी दिता तें. फक्त एका कुर्साक वेंग मारून कुरीस आपल्या खानार घेवन आनी कुर्सांतल्यान जैतिवंत जावंक वो दोनी देव पाठयता. हू डू यू से आय एम? हो एक मोठो प्रश्न. तुमी हांव कोण म्हणटात? लोक कोण म्हणटात? आनी पेद्रू जेजू विशीं उद्गारून गेल्लो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी कांयच काशा देव बाब म्हणटा, तूं म्हजो उपुरबायेचो पूत. हांवें तुका विचून काडला, हांवें तुका मागला, हांवें तुका पाठयला. शीस म्हणून आमी हांगाच रावल्यार बरें, जेजू म्हणून आमी कुर्साची वचूया. हातूंतल्यान दोनी देव आमचो सोमी आपली अस्मिताय दाखयता, आपली आयडेंटिटी दाखयता, स्पश्ट करता. तुमी कितें चिंतात? तुमी हांव रुपांतरलो, पुदवेन मोहिमेन बोल्लोलो म्हूण चिंतात. पूण म्हजी आयडेंटिटी, म्हजी खाशेलेपण म्हजो कुरीस, म्हज्या कुर्सा भायर आनी म्हज्यान कांयच चिंतूंक जायना. जशें त्या पुतान आपले बापायचे सांगण्या प्रमाणे आनी कांयच चिंतलें ना. आपलो पेमेंट, आपली सुरक्षा, वो जॉब आपणाक मेळचो ना, हें कांयच चिंतूंक ना. जेजू आपल्या कुर्सा भायर कांयच चिंतिना, कुस्कूट पासून चिंतिना. आपणें जातलें कितें, केदी व्हडली लॉस आपणाक भोगूंक पडटली, कुस्कूट चिंतूंक ना. आमा समेस्तां पासत, सोडवणी पासत जेजून बापाची कुशीक मान बागयली आनी आपली आयडेंटिटी दाखयली. हांव म्हणल्यार कुरीस. खंय तरी ह्या कुर्सान आमी आमची अस्मिताय, आमची आयडेंटिटी सोदून काडची आसा. जेजूच्या कोश्टानूच आमचें खाशेलेपण लिपललें आसा. जेजूच्या कोश्टा विरीत वचून कोणाच्यान म्हणूंक जायना हांव क्रिस्ताचो म्हणून. कित्याक दुसऱ्या वाचपान
बायगुंद पावलो म्हणटा. जायते जाण क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्यात. जायते जाण क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्यात. दुस्मान जावन क्रिस्ताचो कुर्साचो आमच्यांनी पाटलाव करूंक जायना. जेजूचो पाटलाव करून ह्या कुर्साक आमी कान मारचे आसा. ह्या कुर्साचे आमी इश्ट जावचे आसा. एकलो इश्ट आपल्या बापायचो दुस्मान जालो, हाचें कोण काडटलो निमाणी पिराय. दुसरो इश्ट आपल्या बापायचो इश्ट जालो. खंय तरी आमी कुर्साचे इश्ट जावंक, दुस्मानकायेची बोनेरां मोडूंक तोडून मोडूंक आनी इश्टागतीन भितर सरूंक कुर्साक वेंग मारूंक हो क्रिस्त आमकां पाठयता. हें सगळें घडलां पुरजोड दोमदोमीत एका दोंगरार मागण्याचे सुवातेर मागणें करतना घडलां. देखून आमच्या जिवितान खरें रुपांतर येतलें आनी एक रुपांतराचो नेट आमकां कुर्साशी पावयतलो जाल्यार जेजू भाशेन आमचें जिवीत बापान ओपूंक खंय तरी आमच्या जिवितान मागणें गरजेचेंच. मागणे विरीत आमच्यांनी चलूंक जायना. संबंदा बरी आमच्यांनी चलूंक जायना. आमी धवे आंगवस्त्र घातले म्हणून वो आनी कसलें आंगवस्त्र घातलें म्हणून आमी देवाच्या संबंदान जियेतात अशें म्हणूंक जायना. तें फक्त देव मागण्यांतल्यान घडूं येता. हें जेजू आपले कोश्ट दोळे मुखार धरून मागण्यांत भितर सरून आमकां स्पोज करता आनी थंयसर दाखयता, आय एम अ सफरींग सर्वंट, आय एम सफरींग मिसाया. हांव कश्टवतलो चाकर. जे इजायस प्रवाद्यान सांगून दिलें न्ही, एक चाकर कश्टवतलो भिकाऱ्या भशेन. ताका रुपूच आसचें ना, पिसो कसो. सगळी पदवी मोहिमा आसलेलो देव एका कुर्सार उमकळटलो. कश्टवतलो चाकर हें जेजू दाखोवन दिता. कश्टवतलो चाकर कश्टान कबार जाता तसलो न्ही. वन हू वील ट्रायम्फ ओवर डेथ एंड सफरिंग. कश्टवतलो चाकर केन्ना तरी बापायचें काडून सगळें करोडपती जाता तसलो. वो ताच्याकीन व्हडतो जाचे गिरेस्कायेक शेवट ना. ते गतीन वो जेजू भितर सरता. ते गतीन वो कश्टवतलो चाकर मोहिमेमंत देव तो. आनी बापाचो आवाज, लिसन टू हिम, ताजें आयकात, ताका कान दियात. कित्याक तो म्हजी आड इल्ले पासून उलोवचोच ना, पूण सगळें म्हजेंच तुमकां सांगतलो. तुमकां केन्नाच दामावून दवरचो ना. जें हांव कितें चिंता तें तो तुमकां कळीत करतलो. लिसन टू हिम, ताका कान उक्ते कर. तुज्या मनाक, तुज्या काळजाक सुरक्षा जाय, शांती जाय, कुर्साचो भार व्हरूंक तुका मजबूताय जाय. तुजे कान उगड आनी क्रिस्ताक आयक. सगळें थंयसर मेळून येता. लिसन टू हिम. ताच्या भायर आनी कोणाक कान दिवन आमकां सुरक्षा ना. फक्त जेजूक कान दिवन आमकां सुरक्षा आसा. लिसन टू हिम. अशें काशा बाब उतकारता. हें घडलां एका दोंगरार. दोंगराचें खाशेलेपण आमी पळयता इन डिवायन रेव्हलेशन. मोजेसाचें जिवीत जर तर आमी सिनाय दोंगरार पळयलें, सुटकेचें पुस्तक 24वर 12वी बोड, सिनाय दोंगरार हें रेव्हलेशन आमी भोगता. खरें पर्वतार देवाचे आसणे आमी भोगता. दोंगर म्हणल्यार देव आसण्याची सुवात, जंयसर देव आमचेशी उलयता. जेजू त्या काळार दोंगरार गेल्लो म्हूण आयज आमी दोंगर सोदपाचो न्हय. हें डिवायन रेव्हलेशन घेवंक आमचो दोंगर आमचो क्रिस्त. ताच्या भायर आमकां दोंगरूच ना.
कुरिसूच आमचो दोंगर. थंयसर डिवायन रेव्युलेशन घडोवन येता. देव आमचेशी उलयता. थंयसर तो आमकां राखता, सांबाळटा, आमची सुरक्षा जाता. त्या दोंगरार, क्रुसाच्या दोंगरार तो आमकां सगळी शांती दिता, बुजवण दिता, ताकी आमच्यान तांक भायर सरून सगळ्यांक म्हणून पेद्रूक आनी पेद्रुकीन व्हडल्यांक पासून ना, हे मोहिमेंतलो भायर सरून ह्या कुर्सांत हांव भितर सरतलोच. इतले गाड्स, इतलो नेट फक्त ह्या कुर्सांतल्यानूच भायर सरता. ते देव ह्या दोंगराची गोत आमच्या दोळ्या मुखार धरून आमकां सांगता. हो कोश्टवतलो चाकर प्रवाद्यांनी सांगलोलो, आनीक आयज ताच्या मुखार एक प्रवादी आनीक एक कायदो दिवपी आसा. एलिशा व्हडल्यांतलो व्हडलो प्रवादी, कायदो दिवपी. मोजस व्हडलो कायदो दिवपी. हे जेजूशी आसा, दाखोवंक की हो कोश्टवतलो चाकर बेश्टो न्हय. नो वन कॅन टेक हिम फॉर ग्रांटेड. हो भिकाड्डो मरे, लोलो मरे, चाकर मरे, आनी कोश्टान पडलेलो मरे, अशें म्हणून कोणेच ताका भायर रावंक जायना. असो संवसार ताका भायर रावूंक, ताका इल्ली पासून सुवात ना दिवंक, ताचेर लुती घडोवंक, ताका गुन्यांवकारी करूंक आनी ताका लजेक घालूंक. पूण तशें करपा सारकें न्हय तें. काशा प्रवादी ताचे मुखार ताची सेवा करता, कायदो दिवपी ताची सेवा करता, दाखोवंक वो प्रवाद्याकीन व्हडतो, वो कायद्याकीन व्हडतो. आनीक मोगाचो कायदो त्याच कुर्सांतल्यान व्हांवून गेलो, ताच्या रोगतांतल्यान, ताच्या कश्टांतल्यान एकामेकाचो मोग करप, जसो हांवें तुमचो केला तसो. ह्या मोगान कोश्ट आसात, रगत व्हांवून दिवपाचें आसा, आपणाचेर लॉस घेवपाचें आसा, आनी कुर्साचे सगळे दुमाळे आकांत हांवें भोगचो आसा एका मोगा पासून. हे सगळे जेजूचे कश्टांचेर आमी नियाळ करतना, ताचो कुरीस आमच्या दोळ्या मुखार दवरतना 3 चिंतनां आमी आमच्या नियाळाक सोंपयतना घेवया. पयले सुवातेर आमच्या जिविताचें रुपांतर करुया. रुपांतर म्हणटा तेन्ना जेजू उजवाड बरीत जालो, परसोळान भरलो, धवे फूल जाले म्हूण ताचेर लक्ष घालपाचें न्हय. रुपांतर म्हणटना आमी कापस्तादीन भितर सरची. त्या दुसऱ्या दिसान एक कापस्ताद केली, आपलो जॉब सोडलो, सगळें चिंतून नियाळून पिसो कसो न्हय. बापाची सेवा चाकरी करून एक इनाम आसा आपणाक व्हडतो, 2-3 लाखांक लागून हांव 25-30 करोड वगडावचो ना. ताका म्हणटात कापस्ताद. एका कश्टान भितर सरपाची. काशा जेजून कापस्ताद केली, देखून ताचे रुपांतर म्हणटात ताच्याकीन ताची व्हडटी कापस्ताद कुर्सार हांव मरतलोच. देखून आमची कापस्ताद म्हणटात हांव फामिली पासत, म्हज्या भुरग्यां बाळा पासत, म्हजे फामिली पासत, म्हजी गोरखांनी पासत, म्हज्या गोरकारा पासत हांव सगळे त्रास काडीन, म्हजो साक्रामेंत सांबाळूंक, म्हजी फामील राखूंक, समाजांत बरेपण शिपडावंक. ही म्हजी कापस्ताद, हें म्हजें रुपांतर. असल्या रुपांतरान भितर सरून देव कापस्ताद वाडोवंक वतो देव आमकां शिकयता. दुसरे सुवातेर आयज आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची 400 वर्सां समारंभ तो भाग्यवंत जाले. आयज सान आनीक एक 400 वर्सांनी भाग्यवंत आनी एकलो जाला म्हूण आमी समारंभूंक तो भाग्यवंत आयज जावंक जाय. आयज सान आनीक एका 400 वर्सांनी समोरणी करून एका भाग्यवंताची तो भाग्यवंत आयज जावंक जाय. आनी हो भाग्यवंत कोण जातलो आयज? बोटान दाखोवंक गेलो जाल्यार कोण जावचो ना. जेन्ना बोट दाखोवप म्हणल्यार हांव जावंक सोदिना तूं जाव, हांव कुर्सार मरूंक सोदिना तूं मर, हो ताचो उर्थ. आनी सगळे जर बोट दाखोवंक गेले आनी 400 वर्सांनी आमकां भाग्यवंतपणाचो मुकूट मेळ्ळलो म्हूण समोरण करूंक मेळचो ना, जसो सांत फ्रांसीस शावेराचो आमी करता. दूर एकल्यान आपणाक बोट दाखोवचें आसा. हांव भाग्यवंत जातलो. कसो भाग्यवंत जातलो? जेजूच्या कुर्सांतल्यान. जेजूच्या कुर्सांतल्यान
हांव आयज बागेंतपणान भितर सरतलो, हांव जातलो बागेंत. देखून हे बोट हांवें म्हाकाच म्हज्याच काळजाक म्हज्याच अधस्कनाक तेकोवचें आसा. हांव जातलो हो नीट आमी सांबाळचो आसा. म्हूण जेजू ह्या फ्रांसीस शावेराच्या बागेंतपणाच्या दिसाक आमकां उगडास करता. आनी तिसरे सुवातेर बागेंत पावलो म्हणटलो, सोमया सोमी तीर रावात. अशें संवसार बुलयता देखून अशी 2-3-4 लाखांची तुका सॅलरी आसा देखून, तुका तुजें जिवीत सुरक्षेन बोल्लां दिसता देखून सोमयाक सोडी नाका. तूं इल्लोसो परजोळान बोल्ला, धवे फूल जालां, लोक बोल्ला म्हूण थंयसरच रावून तूं फटो नाका. सोमयाक तिरपणान जिवंक ताच्या पांयाची तिरपण जेजूच्या कुर्सानूच आसा. देखून खानार कुरीस जेजू आमचे बसत घेता, थंयसर आमचे रुपांतर कापोसतात आमी पळोवंक, थंयसर आमी आमचे बागेंतपण ताच्या कुर्सांतल्यान बगूंक आनी ताच्या कुर्सा मुळीच आमी ताका तीर रावून आमकांच ताच्या तिरपणान ओपून दिवं. उभी रावया. कुर्सानूच आमचें सगळें बरेपण लिपलोलें आसा म्हूण कुर्सार मेल्ल्या देवाचेर आमचो पुराय विस्वास पुरगटून आमचो बाबार्थ उद्गारून सोंपली म्हणया. सोत मानता देवा, सूर पृथ्वीदार बघ, एक कश्टवतल्या जेजूचेर आपल्या खांदार आमचे बसत खुरीस घेतले आमच्या दुनियाचेर सगळो विस्वास धरून कांय आमची कांती मागली बाबाच्या हातांत तुबारी. आब्रामान सोरेस्पोराचेर सोत मारले आनी देखून सोरेस्पोरान ताका प्रमाणीत केलो. पाप साहेब फ्रांसीस आज पाप साहेब कसो आपलो गवळीक वावर सुरू केल्यार 9 वर्सां भरला. ताणें आपल्या वावराक घेतलेलो ब्रीड दोयाळेन ताणें ताका आपयलो. हॅविंग मर्सी ही कॉल्ड हिम. ताचे वरवीं ताणें आपल्या वावरांतल्यान संवसारभर जेजूचीच मोहिमा तो परजोळ्ळो आनी हे वरवीं बिस्पांक याज्ञिकान तो एक परजोळीत देख जावं ताचे खातीर बापा लागीं मागुया. तांचे ध्यान मन फकत संवसारी वस्तूंचेर आसा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी खऱ्या मनान आनी काळजान लोकांची सेवा करूंक तांचे काळीज मन रुपांतराय म्हूण बापा लागीं मागुया. सोम्या सोवे थी रात आमच्या मागण्याच्या जिविता उद्देशी देव कृपेन आमी वाडूंक दिसान दीस सोम्याचे शिकोवणेक आनी ताच्या उतराक थीर रावूंक आनी हे वरवीं जिविताचें रुपांतर करूंक बारी वावरूंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया.
हो म्हजो पूत, ताचे आयकात. ह्या वर्सा फ्रांसीस झेवियराक सांत म्हूण परगडल्यार 400 वर्सां बोल्ल्यात. तो आपल्या जिवितान जेजूक सदांच मोहिमे दिवंक वावुरलो. आमच्या जिविताची यात्रा चलतना जेजू सांगता ते आयकूंक जेजू सारकी दोयाल मोवाल काळजाची जावं एक दीस आमी सांत फ्रांसीस झेवियरा भाशेन ताचे मोहिमेन भितर सरूंक बाबा लागीं मागुया. कोणाक म्हजो पाटलाव करची खुशी आसा जाल्यार ताणें आपलो खोरीस उखलचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. जेजून आपल्या खांदार खोरीस घेवन कालवाचे वाटेर पवित्र पावलां मारली. ताचो आयज आमी उगडास करता. आमच्या दिसाचे खोरीस व्हरतना आमी निराशी जायना जावं पूण मोगान सोंसणीकायेन आनी जेजूचेच पावलांनी आमची पावलां घालूंक ते व्हरूंक बापाचो आदार आनी बोल मागुया. म्हजे सवे तुमकां शांती मेळचे खातीर हांवें अशी म्हणलां. संवसारान तुमकां खोंत आसतलीच पूण काळजीदार जायात. हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलें. रशिया आनी युक्रेन ह्या देशान मदें पेटोवलें झूज बेगीन सोंपोवंक ह्या सगळ्या लोकांक शांती जिवंक फावो जावंक आनी ह्या झुजाची परिस्थिती उदेंत युरोपांत तशीच हेरूय संवसाराचे वाठारांनी उपरासना जावंक आनी संवसाराक शांती समाधान मेळूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा आमच्या भुरग्यां वरवीं कांय आमची मागणी आमी तुज्या हातान घातल्या. तुज्या कुर्सा सवें सगळें आमकां बरेपण आसा म्हूण तुज्या कुर्साकूच वेंग मारूंक मागलोलें सगळें आमकां फावो कर. हे मागता तेच क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं.
म्हजें आनी तुमचें बलिदान सुरपतविदार देवा बापाक मानता तसलीं जामून म्हाका सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा हे बोलये वरवीं आमचीं पातकां धुवन वचूं आनी पासकांची परब फावो ती पुरी समोरचे खातीर तुज्या भावार्थ्यांक कुडी ओतम्यान पवित्र कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमची सोमी आसूं आमची काळजां उबारी सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवसी सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदार सासनाचे देवा सुरकाळी सुरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो वो काही दोनी तूं आमच्या फायद्याचो कश्टां मरणांत मोहिमेवंत पुनर्जिवनपणाची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवाद्यांच्या बरोवपांनी तुवें सांगून दवरलेलें ह्या स्वताची आमकां खात्री दिवच्याक आपलें मरण कसलें जावचें आसलें तें आदी फुडेंच जेजून शिसांक कळून दिलें आनी पवित्र दोंगरार आपली मोहिमेचो पुरजोड ताच्या दोळ्या मुखार फांकयलो देखून सर्गींच्या दोलबारा सांगाती प्रितुमेर तामोन आसतना तुजी किर्ती आमी परगट्टा आनी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बाबा खरोच पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलीच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर तुमची तेच पुरीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी खांतलें पियेयात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचें रगत पातकांची बोगसुनी मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक कर Fartaco gu purgutuya Jesu jibun salam Jesu novyage boho Jesu melo Jesu jibun salam Jesu novyage boho Bapa जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पित तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कूड आनीक रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नॅरिफेरा आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा मुडांची काकूट कर
तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोळजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशा क्वारमारी देवाची माई सांगाती तिचे पोती बागेवन झुजय बागेवन धर्मदुतां आनी सौर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एक पोडा सुरपुदवेदार बाबा सुरवंदून आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमचो जेजू कश्टवतलो चाकर आनी ह्या कश्टांतल्यान सासनाक देव मोहिमेन भितर सरतलो तो. देखून देवाची मोहिमा सासनाक बगूंक क्रिस्ता बरोबर आमी कश्टूंक आनी कश्टांतल्यान ताच्या कुर्सांतल्यान जैतिवंत जावंक ताणें शिकयल्लें प्रार्थन बापाच्या हातांत बारया. आमचे बाबा सर्गींचे तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राय सांगताय तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दुस्पट्टो गिरायसाय आमकां आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताल्ल्यान करून दिवं नाका पूण वायट आमकां निबार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निबार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता रासवट चलयता सासनाच्या सासनांक. सुमयेची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. वो कश्टवतलो सेवक आपल्या कानार एक खुरीस घेवन आमचे पासतून कोळटा तो. त्रासान कश्टान भितर सरलेलो धनी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळी सुभागी. सोनिया ते म्हजे भितर एक म्हाका फावना पूण तुजे एकूच उतरान म्हाका भलायकी.
कुस्टवतलो चाकूर आमचे पासत सगलो भार आपणाचेर घेतलो दोनी दिव आपुणूच उमकळटलो आमचे पासत वो आमचो समी आमच्या काळजांत भितर चल्ला हे दुनियाक ताच्या सगळ्या बरेपणा पासत आमी दिनवासी आमचे पासत सोंसलेल्या
हाल उपद्रे भोगलेल्या आमच्या दुनियाक आमी वाखाणी. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमचे बापा, तुजो मोहिमेवंत संस्कार आमी घेतला. तर आमी ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गेच्या जिवितान तूं आमकां वांटो दिताय देखून आमी तुका काळजांतान दिनवासता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं अशें बसूया. Querido भाशेन आमचे दिनवास फादर झेवियर स्टिबेरो आयचो देवाचें उतर आमकां पुरगोटलें आनी कुस्साज बगोर आमकां क्रिस्ताची देख, क्रिस्ताची शिकोवण आनी क्रिस्ताचें जिवीत ना हें आमकां ताणें दाखोवन दिलें. जेजून कुस्साच वरवीं आमची सोडवण केली आनी आमच्या जिवितांतले कुरीस घेवन जेजूची कोरी आनी नीज पाटलादारां कशी जियोंक आमकां सगल्यांक ह्या प्राचीत काळान करपा मागुया. मीत जाल्या उपरांत पुरसां आसतलें, भायर वेरोन कांतार आसतलें, उपरांत भितर येतलें हांव आनी उमाव आसतलो. कोणाक जाय उमाव घेवंक येवपाक येवं येता. आयज पावना, फाल्यां सकाळीं बसून येवं येता. आमी निमाजी दवरतले. मंगळारा दीस सकाळीं मीस ना, सांजे मीस 5:30 वाजता. बुधवारा दीस मीस मिगेल गाब्रिएल वेलो हाच्या आत्म्यांक पयल्या वर्साचो उगडास भेटयला आंतोन वेल. संक्रारा दीस तशेंच सकाळीं मीस ना, सांजे 5:30 वाजता कुस्साची वाट, उपरांत मीस आसतलें. 19वें सोनवारा दीस सकाळीं मीस आसचें ना, सकाळीं मीस जातलें 7:30. कोमनिदाद नेरुलाचें ते सांव खातीर त्या दिसा परब बागेवन झुजें पोती आंकवार मारयेचो. बापाया खातीर त्या दिसा आमी खेरीत भाशेन मागुया. येता त्या आयतारा प्राचीत काळाचो 3रो आयतार. सकाळीं 8 वरांचेर मीस मांडावळ करूंक आवे मारिया समुदाय. सांजे 5 वाजता मीस इंग्लिशीन. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन सकाळीं 6,330 आनी सांजे 4,320 सगळे मेळून 10,650. एक बरो देखणारान गूड सॅमेरिटन फंड आमचे इगोजेन उक्तो केल्लो आसा, सुरू केल्लो आसा. ह्या फंडाक 10,000 भेटयल्यात. ताका आपलें नांव सांगिना काय म्हणलां, ताका आमी दिनवासता. तशेंच उगडास कोत्ता पोटी फारीक करूं. एन्युअल सबस्क्रिप्शनूय थोड्यांनी आजून दिवंक ना जाल्यार पॅरीश बुलेटिनाचें दिवचें आनी तशेंच पोटी फारीक करूं. आमी लिस्टां दिल्लीं आसा फुडाऱ्या लागीं. फुडाऱ्यांनी ती बेगीनच हाडून दिवंक मागता. फाब्रिकाचें बाजेट तयार जाल्लें आसा, सांकिस्तीन दवरलेलें आसा. कोणाक पळोवंक जाय जाल्यार सांकिस्तीन वचून पळोवचें. आमी 8 दीस एक सुमान बोर तें दवरतले. आयज पास देखून आमचो फुटबॉल ग्रावंड आमी साफ केल्लो आसा. साफ करूंक 25,000 लागल्या. आनी हे भाशेन तो साफ केला. आयजूच साफ केला थिंगा आहा. वयसान भुरगे आयले आनी ग्रावंडार खेळटात. जायते फावट आयताराचे आमकां 5 हिंगा मीस आसता, डिस्टर्बन्स जाता. रे भुरगे आमचे न्हू, आमचे न्हू, इंचे न्हू, पयसले येवन हांगासर खेळटात.
हाचेर मातशें लक्ष दवरचें म्हूण मागता. ग्रावंड साफ करूंक केदर हे आमच्या भावान 15,000 दिल्या, सगळे मेळून 25,000 लागल्या. तर फाब्रिका थोडे दुडू घालतले आनी थोडे कोणूय दिवंक सोदता जाल्यार तुमकां उलो मारता आदार दिवपाक. खेरीत भाशेन दिनवासता आयच्या फादराक जो आयलो आमचे सांगाता हे आमकां दिसाची भेट भेटोवंक देवाचें उतर परगटोवंक सालिगांव सेमिनारीन जे सेमिनारिस्तांची आखारणी करता हो बरो वावर करता ताका आमी दिनवासता. म्हज्या नांवान आनी तुमच्या नांवान हांव दिनवासता. तशेंच दिनवासता आयच्या खोयराक जाणें आमकां हे मिसांत भाग घेवंक बरे भाशेन फावो केल्ल्या खातीर दिनवासता. तशेंच दिनवासता जायते आमची भाव सकाळीं येवन आनी आमची भयण जेनेट येवन सगळे हे इमाजी न्हेसोवंक आनी तयारी करपाक वावुरल्यात. ताका सगल्यांक दिनवासता. तशेंच जेवणूय वावुरलां ग्रांड साफाय करून घेवपाक मानायक घालून ताकाय हांव दिनवासता. तो सगल्यांनी आपले हात बोट घाल्ला कशे भाशेन इगोर्जेच्या वावरान खान मारला ताका सगल्यांक दिनवासता. उबी रावया आशिर्वाद घेवं. सर्विसपूर तुमची सोवी आसूं. सूर पुदवेदार देवबाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात कश्टोतल्या जेजूकूच वेंग मारून जेवन क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा.